बागीवून पावलून फिलिपकारांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. भाव भयणीनो, क्रिस्ताच्या एकपोटांत आमच्या जिविताक कसलें मोल आसा म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार, मोग तुमकां ओडून दवरता जाल्यार, आनी एकाच आत्म्यांत आमकां भागीदारपण आसा तें तुमकां दुखोलता जाल्यार, आनी ओपुरबाय आनी कोनवाळाय तुमकां हुर्बा दितात जाल्यार, एकचिताची, एकाच मोगाची, एकाच जिवाची आनी एकाच मनाची जावन म्हाका सारको दादोशी करात. पोक्षाचें मन धरूं नाकात, सुकीबोडाय करूं नाकात, पूण खालतेपणान दुसरीं तुमचे वोन वर्ती म्हूण समजात. आपल्या फायद्याचें कितें तें पळयोव नाकात, पूण दुसऱ्याचे फायद्याचें कितें तें पळयात. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा, तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्परा, म्हज्या काळजांत गर्व म्हणल्यार ना. म्हज्या दोळ्यांनी ओडविकेची आशाय ना. ओडविकेचो रस्तो हांवें दवरलो ना. म्हजो हात पावना तसल्या व्हड व्हड वस्तू हांवें आशेना. जबाब: सर्वेस्परा, तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. म्हजें काळीज हांवें थंड आनी शांतीन करून दवरलां. जशें दूद सोडलोल्या भुरग्या आपल्या आवयच्या उस्क्यार, तसल्या सुपुरल्या भुरग्या सारकें जालां म्हजें काळीज. जबाब: सर्वेस्परा, तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्पराचेर पातयेन राव इस्रायला, आतां आनी सदांकाळ. जबाब: सर्वेस्परा, तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सोमी म्हणटा, तुमी म्हज्या उतरां प्रमाणें चलश्यात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातल्यात आनी तुमकां सत कळोन येतलें. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी आपणाक आपयलोलो ताका जेजून सांगलें, तूं दनपाराचे वराचें जेवण दिताय तेन्ना तुजे इश्टा इश्टिणीक व भावा भयणीक व सोयऱ्यांक व ग्रेस्त शेजाऱ्यांक आपय नाका, कित्याक घडीक तीं तुका परत आपणागेर आपयतीत आनी तुजें आपोवणें बाद करतीत. पूण जेवण दिताय तेन्ना दुबळ्यांक, खोड्यांक, थोट्यांक आनी कुड्ड्यांक आपय. तांचें तुजें आपोवणें बाद करूंक जायना म्हणटूच तूं बागी जातलो. पूण प्रमाणीक मनशांक पुनर्जीवन जातली तेन्ना तुजी तुका मजुरी मेळटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तूं बागी जातलोय. नियाळाक आदार. देव आमकां बागी म्हूण कित्याक पळयता? कित्याक बागीवन म्हणल्यार जो कोण देवाक ओळखून घेता आनी भेटता, ताका दिसपट्टी अनुभवता आनी भोगता, ताच्या येण्याचो हेतू समजून घेता, ताचो वावर उमेदीन आनी त्याच्याच नांवान फुडें व्हरता. जेन्ना आमी आमचे पासत न्हय पूण पेल्या आनी देवा पासत जिवंक वावरलीं जाल्यार
देव आमकां भाग्यवंत मुकूट दितलो. आयच्या पयल्या वाचपांत पावलो फिलिपकारांक सांगता, स्वार्थी आशेन कांयच करूं नाकात, सुखी बळाय करूं नाकात, आपल्या फायद्याचो पळोवंक नाकात, पूण जेजू क्रिस्ताच्या मनांत आनी काळजांत आसा तेच करात. तेन्नाच देव बाप तुमकां मोहिमा दितलो. आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां होच उगडास करता आनी दुसऱ्याक कितें दिता तेन्ना आमी परतून घेवपाची आशेन दिवंक उपकारना, पूण तें सरळ आनी उक्त्या मनान दुसऱ्यांक दिवंक गरजेचें. आयज आमची दुसऱ्यांक दानां दिवप आमी पळयतात. दुसरो म्हाका दिता तितल्याचे मापान आमी दुसऱ्यांक दान दिता. आमचे फुगसांव आनी कोणाक आपयता, फकत जीं म्हाका आपयतात वो स्टँडर्ड लोक आसता तांकांच आमी दुसऱ्यांक गरिबांक आदार करतना सगळें पिंजलोलें भायर उडयलें, पिड्यार जालोलें तेंच गरीब दुबल्यांक दिता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, दुसऱ्यांक दितना घेवपाची आशेन न्हय, पूण आप कुशेन आनी मोगान दिवंक वावुरया.